बाळोक जेजू न्हू जेजू जल्माच्या फुडेंच 9 वर्सां संपयल्यांत आज क्रिस्त येण्याचो काळ आरंभ जाताना 9 वर्सां संपवन 10व्या वर्साक पांय दवरचें म्हयन्याळें पत्र नमान बाळोक जेजू हाच्या संपादकाक सरबरोवप्यांक कारभाऱ्यांक आनी विशेश तरान वाचप्यांक हांव उल्हास पाठयतां. एक पत्र 9 वर्सां संपयतना एका तराची परिपिकाय ताका आसता म्हणून आज जावची कार्यक्रमां दाखयतात. फकत साहित्य मात्र न्हय, हेर समाजीक बरी पडची कार्य, समाजमुखी कार्य, वर्साचो व्यक्ती, स्पर्धे आनी हेर संगती मांडून हाडिल्ल्यो एक साक्ष जावन आसा. 9 वर्सां संपयतना नमान बाळोक जेजू एका परिपिकायेच्या हंताक पावलां म्हणलें. आनी आमकां सगळ्यांक दादोसकायेची गजाल ही. आयचो दीस बहु विशिश्ट दीस. आमच्या देवस्तुतेंत आमी आज आद्वेंताचो काळ आरंभ करता. क्रिस्त येण्याचो काळ ह्या वेगळ्या उतरांनी सांगचें तर बऱ्या खबरेक स्वागत करचो काळ, गूड न्यूज आमी स्वागत करचो काळ. आनी गूड न्यूज कोण जावन आसा? गूड न्यूज आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. असल्या एका हंतार आमी आसतना आमच्या समाजींत आमचे भोंवतणी गूड न्यूज न्हय आशिल्ले थोडे न्यूज पासारन आसात, फैलावन आसात. ताका बॅड न्यूज म्हूण हांव सांगना, भगार सर्वांक कळीत आसचे प्रमाणे फेक न्यूज. तुमकां समेस्तांक कळीत आसा हो विशय 2017व्या वर्साचो शब्द जावन आसा फेक न्यूज. युनायटेड किंगडमाच्या कॉलिन डिक्शनरी आनी पब्लिकेशन्स आनी हर एका वर्सा एक शब्द, वर्साचो शब्द, वर्ड ऑफ द इयर म्हणून विंचून काडचो. आनी ह्या वर्सा फेक न्यूज म्हणलो शब्द वर्साचो शब्द जाला. ह्या शब्दाक वर्साचो शब्द केल्लो कोणें त्या विशयांत हांव उपरांत सांगता. पूण हो वर्साचो शब्द जावंक व्हड देणगी दिल्लो आज संवसाराच्या भोव बलिश्ट देशाचो अध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रंप. ताणें अध्यक्षीय चुनावाक फुडें सरतना वेगवेगळ्यो प्रक्रिया चलतना सर्वांच्याकी चड वापरलो शब्द फेक न्यूज. आनी हर एका दिसा हर एका वराक म्हणले बरी ताचे तावन हो शब्द भायर सरतालो. ह्या माध्यमांनी म्हजे विशयांत सांगचें सक्कड फेक न्यूज, फटकिरी खबर. थंय तावन आरंभ जाल्लो ह्या ताच्या पयलें आसलो जावयेत ह्या गुमानाक येवंक ना. फाटल्या एका वर्सांत हो डॉनाल्ड ट्रंपाचो हो शब्द संवसाराच्या हर एकल्याचो शब्द जाला, म्हजोय आनी तुमचोय. आमी हातूंत भागीदार जावन आसा. कशें म्हणून हांव सांगतलो तुमकां. फेक न्यूज बरी खबर न्ही, वेगळी खबर. खबर सकडी बरी, पूण आसले रितीन वस्तुनिश्ठ जावन कितें येना गुणावन आनी वांकडी करन आनी मॅनिपुलेट करन खबर दितात ती फेक न्यूज म्हणटात. आनी स्वाभावीक तरान ती रोसाळ आसता. कित्याक म्हळ्यार कोणेंय नाडचें जाल्यार तें भारी आकर्शक आसता. नाडणी केदाळे आकर्शक. फेक न्यूज आमच्या संवसारांत आनी आजकाल आमच्या देशांत कशें विस्तारून आसा तुमकां कळीत आसा. आयले वार 4 सप्टेंबर
20 आनी 3 तारखेर 23 तारखेर खबर जाली आनी 100 वर्सांनी मंगळूरू आनी उडपी अरबी दर्यांत बुडोवन वेता. कोणीय सांगलें नासाच्या विज्ञानींनी सांगलें म्हणून, पूण आमचे कुडियाळचे विज्ञानी भोव हुशार. अशें एक उलोवणें त्या दळा आसलें. पावसाच्या वेळार बेडो आनी नाल्ल उदकांत वचोंक सोडिना आमी, मंगळूर आनी उडपी उदकांत वचोंक सोडता गे आमी. अशें एक आमच्या तरणाट्यांनी आमच्या समाजीक माध्यमार एक संदेश पाशार जातालो ते दाळ. असले फेक न्यूजाची चरित्रां पळोवंक गेल्यार भोवशा हांवें दिसागटल्यान हांगासर उलयचें. आदल्या म्हयन्यांत आयसीस भयोत्पादकाच्या हातांतलो सुटलो फादर टॉम उलुनालेल आदल्या वर्साच्या निमाण्या शुक्रारा दीस साबार आमच्या पाद्र्याबानी समेत ताका कुर्सार मारला. खबर अशी सांगू न्हू, निमाण्या शुक्रारा फादर टॉम उलुनालेलाक आयसीसाच्यांनी कुर्सार मारलो. तर टॉम उलुनालेल जिवंत जावन आतां फाटीं आयलो गे. ही फटकेरी खबर कैमसरू पावता. आदल्या वर्साच्या नोव्हेंबर 8 तारखेर आमचो मानेस्त प्रधानी एका गडयेन 500 आनी 1000 नोट उदकाचे ह्या पेपराचे कुडके करून उडयले ताणें. त्या वेळार आमचे राष्ट्र मट्टार आमची चॅनलां आसात, TV चॅनलां, झी TV, तांणी अशें खबर केली. आनी मुखार कोणाय की हे नोट जे नवे आयिल्ले 2000चे भितर पुंजान दवरूंक जायनात. ते धरणी पोंदा 120 मीटर पोंदा आसल्यार ते सोदून काडूंक जाता. कित्याक तातूंत एक मायक्रोचिप आसा, थंय प्रधानीक कळटा ते खंय लिपोवन दवरल्यात म्हणून तो येवन व्हरून येता. हे सांगलें कोणें? हांवें, तुमी न्ही, फकाणां न्ही, झी TVच्या प्रमुख बातमीदारान या अँकरान सांगलें. ताचे उपरांत थंय व्हडल्यान सांगलें, हांगा पब्लिकान सांगलें, आमच्या कन्नडा पब्लीक TVन रंगनाथान, आनी नाटकीय रितीन सांगलें, आनी तुमकां पयशे लिपोवन दवरूंक जायना, ते खंयसर लिपोवन दवरल्यात ते सोदून काडूंक तातूंत मायक्रोचिप आसा. धाकले हांव जाल्यार दिवनूच वेता, पूण हांवें चिंतलो वेळ उलोवंक चडांत चड 10 मिनटां, ताच्या की सडीत न्हय. ह्या फटकिऱ्यो खबरो, ह्या फटकिरी खबर आमकां नाश करता, मनशाक नाश करता, संस्कृती नाश करता. जें कितें बरें आसा आमचे मदें तें नाश करता. कित्याक असो उद्देशच हो जावन आसा, सत आसलें गुणावन वांकडें करन कोणाच्याकी स्वार्था खातीर रोसाळ रितीन वांटचें, आनी हाचे निमती अनाहुतां जातात, आनी कितलींशीं अनाहुतां जाल्लीं आसात. जावं कोणी एक खबर करूं, फाल्यांच्या दिसा आयच्या दिसांनी TV चॅनलांनीच खबर चलता, आज संवसार अखेर जाता, फाल्यां अखेर जाता, परवां अखेर जाता, क्रिस्मसा दिसा अखेर जाता. आनी अशें सांगून कितलेशा लोकांक अस्थिरता, बेस्तावणी आनी तांचें जीवन पाड जावचें तसल्या परिगतेक ही एक फटकिरी खबर पावता. एका सुत्रान विवर दिनासतना हांव सांगता, फटकिरी खबर वायट जावन आसा. खंयच्याय उद्देशान ते करूं ती वायट जावन आसा, आनी हाका दाखले थोडे तुमकां दिले हांवें. पूण ही फटकिरी खबरेचे मूळ खंय आसा? आमी भयोत्पादन म्हणटा, भयोत्पादनाचें मूळ खंय आसा? इराकांत, सिरियांत आनी खंय ना. भयोत्पादनाचें उत्पादन करचें मूळ हांगासर आसा, मनशाच्या काळजांत. हर एकल्याच्या भितर आसा, तें भायर ना, भितर आसा. म्हज्या सुरक्षे खातीर ह्या म्हाका बेन दिसता, ह्या हांवें स्वस्थ रावचे खातीर हेरांक हांव बेश्टायतां, आनी ताचें मूळ आसा हांगासर. तर फेक न्यूज, फटकिऱ्यो खबरो हाचें मूळ खंय आसा? हांव कोणायकी असल्या व्यक्तीक म्हूण सांगना, म्हाकाय कुडसून हांव सांगतां. फाल्यां म्हाका उडपी वचून सांगूंक जाय जे हांवें भिकरनगट्टे वचून एक हांव उलोवप उलयलो, थंयसर म्हजें उलोवप आयकूंक 500 लोक सांगाता मेळिल्लो.
500 लोक हांगासर थंड पिवान दिलें. कितले दिले म्हणले लेख तांचे कडेन आसा करेक्ट, कितले ग्लास खाली जाले म्हूण. 500 लोकां लागीं हांव उलयलो. हांवें कितें म्हाकाच बूस्ट करचे खातीर हेरां मुखार हांव एकलो व्हडलो म्हजे उतार आयकूंक मस्त जाण येतात म्हणले खातीर अशें हांवें सांगलें. पूण तें रेकॉर्ड जाल्लें जें कितें हांवें सांगलें ह्या तितकेशे वेगळ्या रितीक या. आमच्या मैदानार धार्मीक कार्यक्रमां जातात. आयले वार जाली हांवें खंयचे म्हूण सांगना. म्हाका एक संवय खंयच्याय सभेक गेल्यार सादारण कितलो लोक आसा म्हूण मेजचें. जावं दी इगर्जेंत आत्तूर फेस्ताक या खंय जावं दी. उपरांत त्या कार्याची वर्दी येताना हांवें म्हजे इतल्याक जोर आसचें. मस्त मागी करतात तांदूळ. गुणिसू 3, गुणिसू 4, गुणिसू 5 जाता थोडे पटी. परचे बरे कार्यक्रम जाले आनी थंयसर हांव वचोंक ना. गेल्ले अधिकृत मनीस म्हणाले सादारण एक 5,000-5,500 लोक जायत. दुसऱ्या दिसाच्या पत्रांनी जाळी जाग्यांनी हांवें वाचलें 25,000 लोक आसलो. आयची खबर फाल्यांची चरित्रा. न्यूज इज अ रफ ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री. आज कितें आमी बरयता, कितें आमी लिखता, फाल्यां ती चरित्रा जाता. कित्याक फाल्यांच्या कळीत आसतना आज हे फटकेरी खबर म्हण तांकां कळीत आसतना चरित्रेच्या द्वारे आज आमच्या देशांत जाता विधवावळी. जावं ती टिप्पू सुलताना विशीं या जावं मुघलांच्या विशीं या खंयच्याय कोणायच्या विशीं या पद्मावती विशीं फकत गजाली फटकिरी खबर जी उलयल्ली, जी खबर म्हणले केल्ली चरित्रा जाल्या. आनी तशें जावन इतलो कच्चाट इतलो तिक्काट जावन आसा. तर फटकिरी खबर बरेपण हाडिना. फटकिरी खबर वायट धाडटा. तांत फटकिरी खबर फासारच्यांत हांव आनी तुमी कशें कारण म्हूण सांगून हांव अखेर करतां. आमचे ल्हानशे मोबायल आसा बोल्सान. सवारांक आमकां आमी भारी दादोशी मोबायल वापरच्यांत. एक संदेश येयलो तक्षण तो फॉरवर्ड करून सोडलो सगळ्या ग्रुपाक. तातूंत कितें आसा म्हणून आमी वाचिना. वाचल्यार थोडे फावटी वाचून जाल्या उपरांत सगळ्यांक पाशार करता हांव. तो संदेश आयिल्लो सारको गी, सत गी, वस्तुनिश्ठ गी ते आमी एकलोय चिंतूंक वचना. आमी पाशार करता आनी हर एका ग्रुपांत 100 आनी 1000 आसतात. थंयसर वेतात आनी ते आनी 100 जाणांक पाशार करतात आनी एक फटकिरी खबर इतल्या जाणांक पाशार जाता. काल आयिल्ली काल न्ही 2-3 दिसां आदीं आयिल्ली एक खबर. गुजरातचो गांधीनगराचो आर्चबिस्प थॉमस मॅकवन हाणें लिखलें एक पत्र. ह्या पडीच्या उजवाडाच्या मुखल्या पानांत तें हांवें लेखन घालां आनी हांवें उक्त्यान सांगलां हर एका क्रिस्तांवान हाका पाठिंबो दिवचे आर्चबिस्पाक. कित्याक म्हळ्यार एक विशय हातूंत कुडसूंक हांव आशेतां. आमकां सुरवेर तावन क्रायस्तरू शांतीप्रियरू म्हूण हर एक कडेन वेदीर आमकां पेटा दवरलां तकलेर आमच्या. हांव हांगा येवन आज कार्मेलितां सरशीन जेवन बरें करन हांव संभ्रम करन हांव पाटी वेतां. फाल्यां आनी कांय चूक केल्यार म्हज्या तोंडांत उतरां येतात गी, येनात. आमकां क्रायस्तरू शांतीप्रियरू म्हूण दवरलां. शांतीप्रियरू म्हूण सोडून उरलो खंयचोय उलटो शब्द आयिल्ले क्षण आमचेर उरतात. आनी आर्चबिस्प थॉमस मॅकवनाक अशेंच जालां. सगळ्यांचे प्रमाणे आर्चबिस्प ताची मागणी रजार बेसांवां दिवन आसूं दी. उरल्यो संगती क्रिस्तांवांनी उलोवच्यो नाका. मुस्लीम उलयतात, ओक्कलिगास उलयतात, लिंगायत उलयतात, सक्कडी उलयतात. क्रिस्तांव तुमी शांतीप्रियरू उलयनाकात. असले एक स्टिरियोटायप आर्चबिस्प थॉमस मॅकवनान मोडलां. आमी हर एकल्यान तें मोडूंक धैर्य काणगे जसलो फेक न्यूज एक आयिल्लो म्हाका थॉमस मॅकवन आर्चबिस्पाक कैद केलां. 1 घंट्या पयलें कैद केलां म्हणून 4 दिसां आदीं मॅसेज आयलो. आनी आज मुसर आर्चबिस्प थॉमस मॅकवन आपल्या घरांत सुशेगाद आसा, कांय रगडे नासतना. इलेक्शन कमिशनाक जाय तसली रिप्लाय ताणें धाडल्या, जाप धाडल्या. आनी असलें हांव झुजता म्हणून ताणें सांगलां. आनी काल बेंगळुरांत आनी हेर जाग्यांनी हाका मस्त पाठिंबो दिसून आयला. तो विशय हांवें उलोवचो आज न्हय. बगार
फटकिरी खबर फेक न्यूज आमी हर एक लोकांक जावन आसा निमाणें एकच एक उतार हांव सांगता जें कितें आमी हेरांक सांगता आसूं दी तें सत म्हण सांगना कित्याक पत्रकारिकांत सत सांगूंक बारीक कश्ट आमी म्हणटा वस्तुनिश्ठ कशें म्हज्या दोळ्यांक दिसता तशें हांव हांगात हांव पळयतना म्हाका अशें दिसता तुमी थंय हांव इशीन पळयतना तुमकां थोडें वेगळेंच दिसता पूण उलटें दिसना वस्तुनिश्ठ जावन आमी ही खबर या न्यूज या कितें आसचें तें सांगचें बरोवचें आनी ह्या दिशेन जावं दी मनबाळोक जेजू जावं राखणो या उजवाडिया दायजी वर्ल्ड हांकां ही जबाबदारी आसा कित्याक पत्रकारिकाचे मूळ नेम हे जावन आसा स्पीक ट्रूथ टू पावर तूं सत अधिकारां हुजीर सत उलोवंक धैर्य घे सत मात्र उलय 100% सत तें न्हय जावयेत पूण जाय म्हणून लिपोवन दवरी नाका जाय म्हूण उलटें सांगनाका कितें तुका दिसता तें तूं सांग तर ह्या सामाजीक माध्यमाच्या वापरांत अशें फेक न्यूज पयस करन गुड न्यूज हर एकल्याक दिवंक आमकां हें कार्य आनी असली सबार कार्य उमेद दिवं हांगासर म्हाका आपोवन हें म्हजें एक ल्हानशें चिंताप तुमचे मुखार दवरूंक अवकाश दिल्ल्याक तशेंच आमचो मानेस्त हेरल्ड PS मलगडो बरोवपी ताचो बूक एक मोकळी करूंक म्हाका अवकाश दिल्ल्याक आनी ह्या सभे खातीर आयच्या कारभाऱ्यांक आनी तुमकां समेस्तांक म्हजे धन्यवाद